मागे आम्ही वाट बघता मग म्हणून आम्ही आता केली आणि पुढे व्हायचं गव्हर्नमेंटाची जमीन ती वॉटर सप्लाय 5 मीटर 5 मीटर अंदाज आहे ना ती त्यांच्यानी खणून ती स्लम मारल्यानं ते जागी बसल्यात वाट खंयच्यान आसली पयलीं अशें उदक वता उदक रस्त्यार आतां ताणें आमकां कॉन्क्रीट घालून हांगा रेस केला MDR रोड तो उदक हय पूण हे रॉंग हे कोणाच्या डिपार्टमेंटाचो कोणाचे मिस्टेक ना डिपार्टमेंटाची मिस्टेक ना थोडी कोण तरी हांगा ब्लेम करतात डिपार्टमेंटाक आनी म्हाका करतात आनी डिपार्टमेंटाक करतात मिस्टेक हेंची सगळी भोगतात लोक पावले कितले जाण पडले आम्ही उकलीत आहा आपले पडले अरे मिस्टेक कोणाची मिस्टेक तुमचीच हांगातल्याची ह्या भाटकाराची न्हू भाटकाराची हेकाच जमीन गेल्या कोणाक PWD अरे करता तुम्ही येता डिपार्टमेंटाचे म्हाजेर येता आनी मागीर व्हिडिओ काडटा चूक कोणाची लेबर येयले लेबर साइड ना रे भाई मास असं राव रे प्रेमानंद मासो साइड काय मास साइड ही परिस्थिती बघल्या उपरांत कळून येता की कोणतरी इलिगल हांगा हे करता सगळ्यात पयलीं कितें जालां हांव पळयता इवन आमच्या PWDक सांगलें तेन्ना न्यूज गावलेली म्हाका म्हणजे इन्फॉर्मेशन दिले पंचायतीन तेन्ना ऑलरेडी हांगासर डिपार्टमेंटाची मिस्टेक ना कोणाची मिस्टेक हांगासरल्या स्थानिकांची मिस्टेक आहा जे तेंच्यांनी एन्क्रोचमेंट केला PWD कार्याचेर एन्क्रोचमेंट करप ऑलरेडी ऑनरेबल हायकोर्टाचे इन्स्ट्रक्शन्स आहा डायरेक्शन्स आहा की एन्क्रोचमेंट जेतके आहा ते काडचे म्हणून तरी आसतना हांगासर जर हे ब्लॉकेज करूंक लागले आतां पावस इतलो पावस पडटा आनी तुमी पळयतात सगळे उदीक भरलेले आहा आनी उदीक भरला हे रिजन फक्त हांगासर जे एन्क्रोच केला आनी ब्लॉक केला जे पारंपारीक उदीक वचपाची वाट आहा ती बंद केल्ली आहा तेका लागून हो एंटायर स्ट्रेच आहा तो उदकान भरला आनी उदकान भरल्या कारणान दोपारभर उदीक जाता हांगासर रस्तोय पिड्ड्यार जाला आनी हेका लागून इमिजिएटली काल डेप्युटी कलेक्टराक इमिजिएटली हांगासर यो म्हणलें हांवूय हांगासर ह्या प्रेझेंट रावतलो सरपंचूय आसतली आनी हांगासर इमिजिएटली ऑन द स्पॉट एक्शन घेवपाक जाय म्हटलें त्या प्रमाणे आमी पर्सनल लेवलीचे लेबर बीन हाडल्यात सगळे JCB हाडले PWD हाडूंक जाय सो इमिजिएटली आतां एन्क्रोचमेंट सगळे काडून हे उदीक वयता तशी वाट करून जाता तितक्या बेगीन रस्तो पावस पळोवन रस्तो जाता तितलो कंप्लीट करपाचो प्रयत्न करता पूण मागता इतलेंच पूण इवन मिडियाक जेन्ना तुमी कसली न्यूज करतात तेन्ना कित्याक मागीर कितें आख्ख्या गोंयभर कशें जाता त्या डिपार्टमेंटाचेर ब्लेम नाल्यार आमदाराचेर ब्लेम करता तें जावंक जायना हांगासर कोणी केला कितें इशू ते पळय कित्याक हांव आंध्रे मतदारसंघात प्रत्येक
जाग्याचेर खंय खंय इश्यू आहा तो सॉल्व करपाचो प्रयत्न करता, खंय खंय डेव्हलपमेंटा इश्यू आहा. आतां फॉर एक्झाम्पल पारशा पायपलायन घातल्या उदकाची, थर्टी प्लांट तो उदीक ना म्हणून आमीच बोवाळ घालतात. जर आतां जर घाली नाल्यार उदीकूय मेळचें ना आनी एक पावसाळो वयचो पडटा पायप जाल्यार ते कित्याक लागून बसता. आनी त्या कारणां खातीर ते ऑलरेडी आमी मिटींग घेतल्या PWD डिपार्टमेंटा कडेन, सरपंचा कडेन, आनी ते कॉन्क्रिटींगूय करपाक लागले. तरी आसतना खंय ना खंय न्यूज येता की रस्ते सोंपले हे खंय तरी एवॉयड करचें, डिपार्टमेंटाक विचारचें नाल्यार म्हाका विचारचें की बाबा खंय पोझिशन कितें, स्टेटस कितें, आनी ते प्रमाणे लोकांक आमी डायरेक्शन दिवंक जाय वा कळोवपाक जाय. तो मागता तुमच्या सगळे कडेन, इवन मिडिया कडेन जे इश्यूज अशे आसात ते पयलीं तुमी डिस्कस करा, विचारा बाबा आमचो स्टेप खंय घेतला. जर कांयच घेवंक ना जाल्यार डेफिनेटली इमिजिएटली मिडियाची जबाबदारी आहा की ती नोटिसेन हाडून दिवपाक. सो त्या प्रमाणे आयज हांगासर सुरवात केल्या. तुमी पळयता आसतले एन्क्रोचमेंट सगळे काळात चालू आहा आनी अर्द्या वरा भितर हो इश्यू प्रॉब्लम सॉल्व जाता. आतां सर डायरेक्शन दिला की एन्क्रोचमेंट आहा ते काडचे. त्या प्रमाणे डेप्युटी कलेक्टरानूय इन्स्ट्रक्शन डिपार्टमेंटाक दिल्ल्या आनी ते आयडेंटिफाय करप चालू आहा. आतां मेजर आमचो MDR रोड्स जे आहा तितके एन्क्रोचमेंट PWD एरियान आहा ते आमी ऑलरेडी आयडेंटिफाय करप चालू केला. हालींच डायरेक्शन येयला त्या प्रमाणे डिपार्टमेंट आपली जबाबदारी घेतलेली आहा आनी इमिजिएटली ते काडपूय जातले. आनी हेच्या फुडें बाय नेक्स्ट सीझन जे एन्क्रोचमेंट आहा PWD एरियान, PWD जाग्यान ते इमिजिएटली काडटले. सगळ्यात पयलीं आतां मिडियान आवाज केलो तेन्ना न्हू हे ऑलरेडी सांगलेले 8 दीस पयलीं रिव्ह्यू मिटींग जाल्या, सगळें जालें. मिडिया काल तुमी येयल्यात आनी मिडियान केला, पूण हे 8 दीस पयलीं सगळे रिव्ह्यू मिटींग म्हाज्या ऑफिसान जाल्ली सगळे डिपार्टमेंट आनी हो इश्यू घेतलेलो. फक्त कितें आमकां आतां हो टेंडर काडपाक मेळना हे अंडरस्टँड करून घेया. जेन्ना टेंडर काडपाक मेळना तेन्ना काम करपाक मेळना. हे आतां पर्सनल सिरियस इश्यू जाला म्हणून हे पर्सनल लेवलीचेर आतां काम करप सुरू केलां. ऑफिसरांनी डिले ना, तूं वचचे आरोप ऑफिसराचेर हांव कशें घालूं नाका. कित्याक जेन्ना प्रोसेस जाता टेंडरींग प्रोसेस सगळ्यांक खबर आहा टेंडरींग प्रोसेस कितके म्हयने लागता आनी कितें जाता ते. हे आतां सिरियस इश्यू आहा आनी हेका टेंडर प्रोसेस जावंक शकना म्हणून हे म्हाज्या पर्सनल लेवलाचेर हांव करून दिता सद्या. कित्याक लोकांक त्रास जाता, स्थानिकांकूय त्रास जाता, येण्या जाणाऱ्यांकूय त्रास जाता म्हणून म्हाज्या लेवलाचेर हांव सद्या करता. टेंडर जर काडून गेलो डिपार्टमेंटल प्रोसेस जायत जाल्यार ताका 2 ते 3 म्हयने लागतात. हे अंडरस्टँड करून घेवपाक जाय. 22 दीस म्हाकाच दिसान 22 दीस जाल्या. फर्स्ट पावस येयलो तेन्ना उदीक भरलेले आनी तेन्ना हांगासर म्हाज्या ऑफिसांतल्यान येयलेले डिपार्टमेंटाचे आनी स्थानीक हांगासर आहा तेंच्यांनी ब्लॉकेज केला. तांकां रिक्वेस्ट केल्ली की तुमी हो काडा म्हणून हे आनी उदीक वचपाची वाट सोडा म्हणून, पूण कोणूच आयकपाक रेडी ना. सो आमी 8 दीस तांकां दिल्ले तुमच्या तुमी काडा म्हणून, पूण काडपाक रेडी ना. ताका लागून आयज एक्शन घेवचें पडलें. पयलीं कशें आसता डायरेक्ट जर कोणाचे हात घालूंक शकना, पयलीं विचारूंक जाय तांकां, रिक्वेस्ट करपाक जाय. दुसरें म्हटल्यार सर्वे डिपार्टमेंटाक लेटर केलें. कशें आसता डिपार्टमेंटान जेन्ना PWD डायरेक्टली जो पर्यंत लीज मारना तेंची एन्क्रोचमेंट म्हणजे तेंची प्रॉपर्टी जेन्ना जो पर्यंत कळना तो पर्यंत ते हात लावंक शकना. ताका लागून DSLRाक ऑलरेडी तेंच्यांनी लेटर केल्लें. DSLRान येवन हांगासर डिमार्केशन केलें आनी डिमार्केशन करतकच एन्क्रोचमेंट खंय आहा ती कळयली आसा. त्या प्रमाणे एक्शन केली जाता. तो 20 दीस 22 तशें नासता. प्रत्येक गोष्टीक डिपार्टमेंटल प्रोसिजर आसता तो ते प्रोसिजर फॉलो करचो पडटा. नाजाल्यार ते सस्पेंड जातले ऑफिसर्स कोणाक. कामूय करूंक मेळना म्हाका सांग सर ना ते प्लॅटफॉर्म खंय गेला थंय कितें क्रॉस ब्रेक बीन रोडाचे एक्विजिशन कितें आहा ते मूड शूट न्यूज येता मिस्टेक कोणाची सरपंच आता हे तुम्ही आमकां सांगपाचें प्रमुख ते उडोवन प्रमाण आसपाक जाय हेचेर हें जावपाक जायना म्हण पावपाक जायना. लेबर स्टार्ट कर गुड स्टार्ट एक्शन घेतल्या आपण करूंक हे जे कन्स्ट्रक्शन केला त्यांचे परमिशन बी घेतल्या त्यांच्यानी तुमच्याकडे मग विदाउट परमिशन तुम ते कसे केलेत आणि एक्शन कित्याक जावं ना त्यांचे फायर वयता उदीक म्हणून तेंच्यानी सगळ्यांनी कंपाऊंड घातलें आनी नोटीस काडून तांकां आमी
हे करूया म्हणून सगळे उदीक हांगसरच रावले मुखार ऍक्शन कित्याक ना मग एक्शन कित्याक घेवंक नाका म्हणटा कित्याक इतले हांगसर इन्सिडंट घडले लोकांचो प्रॉब्लेम जालो कोण पडटा म्हणून मागीर आम्ही PWD एका PWD सांगलेले लेटरी धाडले तांकां हांगा तुमी तुमचे हे करा म्हणून तेंच्यांनी सांगून हे करून आमी तेंय सांगिल्लेले 2 फादर काडलेले हेसरल्यान सगळे उदीक घालयलेले हांगा मागीर ओवर कितें जालें तर परत आनी कितें मागीर जालें परत तेंच्यांनी पॅक केल्ले मागीर तुमी कित्याक ऍक्शन घेना आतां सायटीन इलिगल सायटीन इलिगल जाता पंचायतीन बी कितें परमिशन घेतात न्ही ते तेचेर कितें तुमचें ऍक्शन आमी घेता कितें घेतली ऍक्शन कशा प्रकारची कशा पद्दतीन जातलें एक्शन काडटले आनी आमी तांकां हायकोर्ट डायरेक्शन डायरेक्शन ओके थँक्यू